गोयच्या दूधकारांकडच्यान दूध घेतात गोवा डेअरी आणि हालींच आयिल्ली अमूलाची सुमूल डेअरी। कांय दूधकार गोवा डेअरीक दूध घालतात, कांय जाण गोवा डेअरीचे सुमूलाक शिफ्ट जाले। दूधकार सोसायटी तांकां फॅटाक फटयता म्हूण बोळा मारताले। फॅटाची मशिनां सारकी चलता काय पळोवंक प्रुडंटान दूधकार सोसायटीक घालता त्या दुधाचेर सादो सरळ प्रयोग केलो। एकाच गायीचे आणि एकाच म्हशीचे दूध गोवा डेअरी आणि सुमूलाच्या वेगवेगळ्या सोसायटींनी चेक केले आणि फॅट मशिनां आणि सोसायटी एक्सपोज जाल्यो। हे पळयात, पहिले सॅम्पल घेतला ते वाळपय ह्या दूधकाराचे। एकाच गायच्या दुधाची 2 सॅम्पलां, एक बाटलेंत दुसरें किटलेंत। हो दूधकार गांवच्या गोवा डेअरी सोसायटीक दूध घालता। किटलेन दूध घेवन तो सोसायटीक पावलो। ही ताच्या गांवची गोवा डेअरी सोसायटी। सोसायटीत ह्या दुधाचे फॅट लागतले। गोवा डेअरीचे सोसायटीतले हें फॅट मशीन पयल्यार ते कितलींशींच वर्सां बदललां अशें दिसना। आउटडेटेड म्हूण पयल्यारूच कळपाचें। गोवा डेअरीच्या सोसायटीच्या मशिनांत त्या दुधाक फॅट लागता 2। हें पळयात, फॅट 2 लागले। ते प्रमाण ताका लिटराक रेट। आता त्या गायच्या दुधाचे दुसरें सॅम्पल घेवन तो सुमूलाच्या वाळपयच्या डेअरीत पावलो। थंय पयलीं दुधाचे फॅट चेक करतात। गोवा डेअरीत ज्या गायच्या दुधाक फॅट 2 लागतात त्याच दुधाक सुमूलाक फॅट लागता 4.4। सुमूलाक दूध घाले उपरांत दूधकाराक पावती मेळटा। हे पावतेर कितले दूध घाले, फॅट कितलें लागलें आनी लिटराक रेट कितलो मेळटा तें सगळें आसता। एकाच गायीचे दुधाचे 2 सॅम्पलांचेर हो प्रयोग आनी दोनूय डेअरीच्या सोसायटीची फॅट मशिनां एक्सपोज। गोवा डेअरीत दुधाचे फॅट लागता 2 आनी सुमूलात 4.4। एकूच दूध, मात दोनूय डेअरींनी फॅट वेगवेगळें। फॅट वेगवेगळें लागिल्ल्यान दुधाक रेटूय वेगवेगळो। गोवा डेअरीत 2 फॅट लागिल्ल्या दुधाचो रेट 19 ते 20 रुपया लिटर, जाल्यार सुमूलात लागिल्ल्या 4.4 फॅटाचेर रेट मेळटलो 28.5 रुपया। म्हणजे एकूच गाय एके कडेन लिटराक 19 रुपया जाल्यार दुसरे कडेन लिटराक 28 रुपया जोडटा। हें जालें 2 वेगवेगळ्या डेअरीच्या 2 वेगवेगळ्या सोसायटींचो कारभार। एकाच डेअरीच्यो 2 सोसायटी सुद्दां होच गोंदळ घालतात आनी दूधकार अशेंच फटवतात। दुसरो प्रयोग केलो तो म्हशीच्या दुधाचे सॅम्पल घेवन। हो दूधकार काडटा ते म्हशीचें दूध। म्हशीच्या दुधाची 4 सॅम्पलां केली। दूध काडून जाले उपरांत आमी एकाच दुधाची 4 सॅम्पलां केली। ही पळयात, एकाच दुधाची 4 सॅम्पलां, एक किटलेंतलें आनी 3 बाटलेंतलीं। हो दूधकार वाळपय सुमूलाक दूध घालता। ते किटलेंतलें दूध सदचें सुमूलाक घालपाचें। पयले सॅम्पल घेवन दूधकार पयलीं पावलो नगरगांव गोवा डेअरीचे सोसायटींत। ही पळयात नगरगांवची गोवा डेअरी सोसायटी। हें गोवा डेअरीच्या सोसायटीचे फॅट चेक करपाचें मशीन। हें मशीन पयलीं बरेंच गरम जावचें पडटा म्हूण थंयचो स्टाफ सांगता। दूधकार मातसो वेळ रावलो आनी मशीन गरम जाले उपरांत एका बाटलेंतल्या दुधाचे फॅट चेक केले। गोवा डेअरीच्या फॅट मशिनाचेर फॅट लागले 11.8। आतां होच दूधकार त्याच म्हशीचे दुसरें सॅम्पल घेवन पावलो वाळपयच्या गोवा डेअरीच्या सोसायटींत। ही वाळपयची गोवा डेअरीची सोसायटी। हें सोसायटींतलें फॅट मशीन पळोवंक गेल्यार सापूच आउटडेटेड कशेंच। थंय फॅट लागले 8.1। म्हशीच्या दुधाच्या 2 सॅम्पलांक गोवा डेअरीच्या 2 वेगवेगळ्या सोसायटींनी 2 वेगवेगळे फॅट। एकाच दुधाचे नगरगांव डेअरीत फॅट लागले 11.8 आनी वाळपय डेअरीत फॅट लागले 8.1। म्हणजे जवळ जवळ 3 फॅट पॉयंटांचो फरक। हाचो अर्थ गोवा डेअरीतली फॅट मशिनां सारकी नात। हो अंदाधुंद कारबार असोच चल्ला। दूधकारांक बशिल्ले कडेन टोपी। तोच दूधकार त्याच म्हशीच्या दुधाचे तिसरें सॅम्पल घेवन पावलो सदचे वाळपयचे सुमूलाचे डेअरीत। सुमूलाचे डेअरीत फॅट चेक केल्यार लागले 7.1। हें पळयात लागिल्ले फॅट। सुमूलान दिल्ले पावतेरूय 7.1 फॅट दाखयता। तोच दूधकार त्याच म्हशीच्या दुधाचे चवथे सॅम्पल घेवन पावलो वाळपयच्याच ब्रह्मकरमळी सुमूलाचे डेअरीत। ही ब्रह्मकरमळी एका घरात सुरू केल्ली सुमूलाची डेअरी। हे डेअरीत एकाच दुधाच्या चवथ्या सॅम्पलाचे फॅट चेक केले जाल्यार फॅट लागता 7। म्हणजे वाळपय आनी ब्रह्मकरमळी ह्या 2 वेगवेगळ्या सुमूलाच्या डेअरींनी एका सारकेच फॅट लागता। मात गोवा डेअरीच्या 2 वेगवेगळ्या डेअरींनी एकाच दुधाच्या सॅम्पलाक 2 वेगवेगळे फॅट। नगरगांव सोसायटीक लागता 11.8 आनी वाळपयच्या गोवा डेअरीच्या सोसायटीत फॅट लागता 8.1। कितलीं वर्सां जालीं गोवा डेअरीचो हो अंधाधुंद कारभार चल्ला। फॅट व्हॅल्यू पयल्यार सुमूलाक मायज फॅट लागता। सुमूलाच्या सोसायटींनी फॅट मशिनाचें कॅलिब्रेशन स्टँडर्ड आसा अशें दिसता। घडये मशिनां नवीं आनी आधुनीक आशिल्ल्यान। मात गोवा डेअरी खटारी फॅट मशिनां घेवन दूधकारांक कितलीं वर्सांच जालीं टोपी घालता म्हूण आतां ह्या सॅम्पल स्टिंगावयल्यान एक्सपोज जाला। हो फक्त वाळपयच्या 2-4 सोसायटींचोच कारभार। गोंयभर कितें चल्लां एफडीएच्या राज्याक कांयच खबर ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।